काँग्रेसीच्या एल्विस गोमसान फोंड्या घेतिल्ली पत्रकार परिशद मोगोच्या सुदीन ढवळीकाराक पत्र गेल्या। भाजपाचेर टिका करचे परस काँग्रेसीन ते सत्तेंत आसतना ताणें कितें केलें तें पळोवचें म्हूण मोगोचो सुदीन ढवळीकार उलयलो। सुदीन ढवळीकार आपलो युक्तिधर्म पाळपाक पेटला। काँग्रेसीच्या एल्विस गोमसान कांय दिसां फाटीं फोंड्यार राजेश वेरेकरा वांगडा पत्रकार परिशद घेतली। थंय एल्विसान बॉमाचो हायवे रुंदीकरण विशय आनी बांबोळे महामार्गाचो रुंदीकरणाचो विशय तशेंच हेर विशय काडिल्ले। ताचेर मोगोच्या सुदीन ढवळीकारान जाप दिल्या। सुदीनाची काँग्रेसीचेर परती टिका। काँग्रेसचे लिडर म्हणून बाब एल्विस गोम्स आणि त्याच्या बरोबर पटेल उमेदवार यांनी येवन फोंड्या टिका केली। म्हाका सुद्दां हांव सरप्रायज जालो आनी टिकेत तेंगेलो ऑन डेव्हलपमेंट आशिल्लो। दुसरो कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स व्हेरी इम्पॉर्टंट हो विशय आशिल्लो आनी तिसरो रिक्रुटमेंट आनी बेकारी। नंबर एक जो डेव्हलपमेंट आसा तो गोंय भर चालू आसा आनी ताजें श्रेय हांव घेना। म्हजे बरोबर भारतीय जनता पक्षाचे जे पयलींचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर असो, नितीनजी गडकरी असो, प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी असो आनी आतांचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी ताजे बरोबरची टीम ह्या सगळ्यांनी मेळून इन्क्लुडींग निलेश काब्राल हे काम केल्लें आसा। आनी तातूंत म्हाका खूब आनंद जाता की सबंद नॅशनल हायवे जें काम चल्लां आनी वॉटर सप्लायाक काम चल्लां, सिवरेजीत काम चल्लां तें आमी चालू केल्लें आज डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी निलेश काब्राल मुखार वता आनी ताजें श्रेय हांव तांकां दितां। पूण जी टिका काँग्रेसीन केलां ताका आन्सर दिता आसतना म्हाका तांकां याद करपाक जाय की जेन्ना 2012 पयलीं UPA गव्हर्मेंट आशिल्लें आनी गोंयांत काँग्रेस गव्हर्मेंट आशिल्लें 2007 ते 12 हातूंत जे प्रोजेक्ट PWDचे आडयल्ले ते मनोहर पर्रीकार आनी सुदीन ढवळीकारान चालू केले। तातूंतलो एक जायका प्रोजेक्ट काँग्रेसच्या गव्हर्मेंटान हो प्रोजेक्ट आडयल्लो आनी ताचेर इन्क्वायरी करून कितले लोकांक भितर उडयले हें हांवें तुमकां सांगपाचें। 12 पयलीं UPA गव्हर्मेंट आशिल्लें आनी गोंयांत काँग्रेस गव्हर्मेंट आशिल्लें 2007 ते 12 हातूंत जे प्रोजेक्ट PWDचे आडयल्ले ते मनोहर पर्रीकार आनी सुदीन ढवळीकारान चालू केले। तातूंतलो एक जायका प्रोजेक्ट काँग्रेसच्या गव्हर्मेंटान हो प्रोजेक्ट आडयल्लो आनी ताचेर इन्क्वायरी करून कितले लोकांक भितर उडयले हें हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना। नंबर 2 नॅशनल हायवे खरें म्हणजे गोम्स जाग्यार माननीय MP सार्दिनबाब आसपाक जाय आशिल्ले। स्वता सार्दिनबाब म्हजे बरोबर येवन हे मुखार व्हरपाक ट्राय करताले पूण तांचेच मनीस काँग्रेसचे जे आज आमच्यात ना दिवंगत MP ते एकाय मिटिंगेक येनाशिल्ल्या कारणान एकूय प्रोजेक्ट त्या वेळार जालो ना आनी आज हे आमचेर टिका करता। हाजेर हांसचें की रडचें एक लक्षांत लोकांनी घेवपाक जाय की जें काम काँग्रेसी वेळार जावंक शकतालें तें काम काँग्रेसीच्या नाकर्तेपणाक लागून तें जालें ना आनी वयल्यान पत्रकार परिशदेचेर टिका केली ती कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टीम। म्हाका तांकां आज जे लिडर फोंड्या येवन उलयले आनी जे पटेल उमेदवार तेंचे बरोबर बसले तांकां सांगपाक सोदता हांव की जे 1200 कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर पयलीं PWDत आशिल्ले ते काँग्रेसी वेळा वयले आशिल्ले त्या लोकांक आमी एक व्यासपीठ दिलें। आमी केलें मनोहर पर्रीकाराच्या मार्गदर्शनान आनी त्या नंतर आतांचे CMान तर कितलेशेच कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर ह्यातूंत घेतले। वयल्यान आमची पावर डिपार्टमेंटान जवळ जवळ 150 लोक आमी भितर घेवपाचे तयारीन
एक लक्षात दवरपाक जाय, ह्या मनशाचेर विचार करून यांचेर हे दवरून आमी मुखार सरतले काय मोदी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि आमी सगळे जे काम करता ताजेर विश्वास दवरून आमी मुखार वचपाचें हें आमी आतां सोडोवपाचें आवश्यकता. कारण आतां इलेक्शन आयलां, ही सगळी पत्रकार परिशद तो उबो रावता जाल्यार हांव नकळो, पूण ही जी सगळी पत्रकार परिशद जी उबी केली ती एकाच उद्देशान उबी केलीशी दिसता. कारण आतां काय जनरल आमची MLA इलेक्शन ना, पूण तरी आसतना अकस्मात हो स्टेटमेंट फोंड्या सारक्या तालुक्यांत येवप आणि आमच्या कार्यकर्त्यांक आमी जे आमचे वर्कर जे काम करता तांकां चुकोवप हें बरोबर न्हय. ह्या लोकांनी फक्त एकूच काम केलां, खोऱ्यान ओडपाचें. सुदीन सद्याक भाजपाचो युक्तिधर्म पाळटना दिसता. सुदीनाक युक्तिधर्म सांगपाची गरज ना. जशे वारे येता तशें सूप धरपाक सुदीन माहीर. सद्याक सुदीन भाजपाच्या वाटेन, फाल्यां जर काँग्रेसीन सुदीनात आयले जाल्यार तो काँग्रेसी वाटेन होच सुदीनाचो युक्तिधर्म अशें म्हणूं येता. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकर.